सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचो तो वी हॅव डिसायडेड टू गो इन दी विलेजीस. आमचे जे फील्ड वर्कर्स आसात ते प्रत्येक गांवांत भितर वतले, पंचायत सदस्या धरतले, पंचायत सदस्या बरोबर त्या घरा कडेन वतले वेर देर आर दिव्यांग्स. हाचे भायर लोकांच्या म्हायती खातीर आनी लोकांक रिक्वेस्ट करपा खातीर हांव नम्रायेन विनंती करतां, आपल्या घरान जर कोणी दिव्यांग आसा जर जायत जाल्यार ती शर्मेची गोष्ट न्ही. ती अर्ली डिटेक्शन, अर्ली इंटरवेन्शन हे प्रोसेस जाले जर जायत ह्या पेशंटाक कायमचे अपंगत्वांतल्यान भायर काडपाक शकतात. ही गोष्ट पेरंट्सांनी लक्षांत दवरची. आपल्या फॅमिलीन भितर असो कोणी सदस्य आसा जाल्यार ताका मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल ट्रिटमेंट, बेस्ट ऑफ दी डिवायसीस आयज ताचेर ओवरकम करपा खातीर खूब उपाययोजना आसा. मेडिसिन्स आसतात, सर्जरी आसतात किंवा ताका ट्रिटमेंट आसता. ताच्या भायर डिवायसीस आसा, इम्प्लांट्स असतात, तांकां बेस्ट ऑफ दी एड्स अप्लायन्सीस आसा, जाणे करून ते आपल्या दिव्यांगाचेर मात करून भायर सरपाक शकता. सो रिक्वेस्ट आसा की घरान बंद करून कोणाचे म्हणजे लिपोवन दवरूंक नाका. आमचे जे लोक येतात तांकां एक करेक्ट डेटा मेळ्ळो आनी ते आमचे क्वेशनर भरून मेळ्ळे जर जायत जाल्यार तांकां रोजगाराच्योय संदी उपलब्ध जावपाक, जर तांची तयारी आसा जावं तांकां स्किल्स आसा जाल्यार रोजगाराच्योय तयारी जातात, तांकां बरे तरेचे ट्रिटमेंट जातात. आनी हें सगळें करता आसतना तांचे कडेन खूब पयशे आसपाक जाय अशें कांय ना. ट्रिटमेंट हे सगळे गजाली आमी चडांत चड मुफ्तपणान दिवपाक पळयतात. म्हणून एक आव्हान आसा सगळ्या गोंयकारां कडेन की कृपया आपल्या घरान भितर कोणी डिजेबिलिटी आसा जर जायत जाल्यार ताका एम्पावर करपा खातीर, सोशल लायफान भितर हाडपा खातीर, एक सन्मानाचें जीवन जगपा खातीर आनी तांकां स्वताच्या पांयाचेर उबी करपा खातीर आनी तांकां तांच्या दिव्यांगत्वाचेर मात करून समाजा मुखार ताट मानेन भोंवपा खातीर आदार करात. थँक्यू.